देवाच्या दोंगरात सोडूया A7 पेज 4. देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरान सोमुया. देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरान सोमुया. Sorvesporaco porvo, sordongra poros vorto, sorvesporace monti, sogra porosuts vorte. देव बरो दिसतो तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसांत आमी ह्या आमच्या भावा भयणीच्या आत्म्या पासत मागता. पयले सुवातेर ऑर्लांडो रॉड्रिगीस, दुसरें आंचलो गुस्ताव नोलास्को फेर्नांडीस आनी रेमेदियाना आनी आंतोनियो मानुएल नोरोन्या. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनात दवरात आनी ह्या मिसान वांटो घेतना आतां आमी भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळें आसूं. ह्या वेळार आमच्या पातकाची दूख धरून देवाचें बोगसणें आमी सगळ्यां मांड घेया. हांव पातकी सोडपविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारूण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. काकलूत सरा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाचे उपरुमीत दिरवी तूं आमचे रोत्ताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचे फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदल्या दिसांचो उगडास दवरात. तेन्ना देवाचो उजवाड तुमकां मेळटोच तुमकां जाय तें सोसूंक पडलें. थोडे पावटी तुमकां सोबे माजार अपमानतालीं आनी त्रास दितालीं. केन्ना केन्ना असले कोश्ट भोगतल्यांच्या बागाक तुमी आसल्यात. होय, बोणकोणीत आसलीं तांच्या कोश्टांनी तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचीं बाटां विटां काडून व्हेलीं तेन्ना तीं तूं कुशालकायेन सोडून दिलीं. कित्याक तुमचे लागीं ओदीक मोलाची आनी तोखता तसली गिरेस्तकाय आसा म्हूण तुमी जाणा आसल्यात. तर आतां तुमचो विस्वास इबाडूं नाकात, कित्याक ताका व्हडलें इनाम आसा. देवाची कुशी करून ताणें बासायलां तें तुमी घेतल्यात जाल्यार तुमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. कित्याक आनीक थोड्या काळान येवचो आसा तो येतलोच आनी उशीर करचो ना. म्हजो प्रमाणीक भोक्त
भावार्था वरवीं जियेता आनी पाटी सोल्ल्यार म्हाका तो मानवचो ना. आमी सासणांक सांडची नांव कित्याक आमी फाटीं सोरपी मनशां न्हय, पूण परतेंच आमचें तारण आमी जोडटले कित्याक आमी वावरताची मनशां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पात येवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुमकां मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. तुजेर तांचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा पोरी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वोता वरी परजलतलें. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेल्यो सगल्यो आडकोली काडून उडयता. निसरल्यारूय तो सोकला पडचो ना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक गोड दवरता. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy soy. बापा स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तुकी फळ दिता. पयलीं पाळो, मागीर कोणशी आनी शेकींक कोणशी बोयर गुळगुळीत घोटो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे परी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वपार घालून तें चितारुया. तें सासवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर वोपता तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परस पुरलो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पळसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतरावेल्या सुकण्यांक तांचे सावळे तोळा आसरो घेवंक जाता.
ताच्यान आयकूंक घेवंक जाता तसल्या सोबोर वेपाऱ्यांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वेपारी शिवाय तांचे कडेन उलयनासलो, पूण खुशीन आसतना आपल्या शिस्तांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. आपल्या शिस्सांक तो ओगे आसता पळय तेन्ना तो सांगतालो अशें म्हूण सांगलां. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या संवसारांतल्यो ज्यो वेपारी आमी पळयता, आमी थोड्यो आयकता, ही एक उमाणी कशी. आमकां कांय समजना खूब फाटी. पळयता आमी, आयकता आमी, पूण ताचो अर्थ कितें तें आमकां खूब फाटी समजना. कित्याक लागून? कित्याक जेजूस आमकां सांगता पळोवन पळोवन तुमी पळोवचे नात, आयकून आयकून तुमी आयकोवचे नात. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक जमीन सारकी ना. पूण पळयात, जमीन सारकी आसत तर जाल्यार बी म्हणून हितून किर्लोता. तेच परी देवाचें उतर आनी अदृश्याचें म्हणल्यार देंवचाराचें उतर आमी कशें म्हणून तें पत्करता तें जमनी वर अवलंबून आसा. म्हणजे कितें? ओतम्याच्या पांवड्यार आमी जेजूक एकवटान जियेता ओ आमी आमकांच आपलेपणान आमी आसा, थंयचोच ती जमीन म्हणून हितून आमकां फळां दिवंक लागता. देवाचें उतर आपलेपणाक कितें करता? शिडकायता, उजवाडायता आनी दाखयता खंयचे वाटेन वचूंक जाय पळय तें. कित्याक देवाचें उतर सोत. आमी जेन्ना आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी काळोखांत आसता. काळोखांत कितें जाता? दिश्टी पडना ते भाशेन. आनी काळोख आमी जाणो कित्याक लागून येता तो? आपलेपणाक लागून. आनी आपलेपणान जियेली की ना देंवचार मागीर आमकां कळोय नासतना आनी कळो नासतना सगळें आमचें सुरशिलें धांपून दवरता. आमी म्हणटा कित्याक लागून देव आमकां बरेंपण दाखयना? कित्याक देंवचारान आमकां धांपून दवरल्यान. हे भाशेन आमी दुसऱ्या वाचपान पळयता. आतां आमी तर पळोवंक लागल्या जाल्यार दुसरें वाचप आमकां सांगता तें आमी मानतेल्या. जेन्ना आमचें सुरशिलें सगळें काडून वता ओ आमकां मारहाण कोत्तात, आमकां पिडापीड दितात, तेन्ना आमी कशे भाशेन पळयतले तें? जेजूक जें घडलां तें आमकांय घडटलें न्हय, ते भाशेन तो सांगता. म्हणटच जेन्ना तसल्यो वस्तू घडटात तेन्ना आमी शांतींत रावंक जाय. म्हणजे हें सगळें ताच्या ताब्यांत करून रावंक जाय. सट करून जायना म्हणना हितून, पूण हळू हळू जाता. कित्याक तें करीत रावलें म्हणटच आमकां तो तातूंतलो निवाजता आनी आमकां सारकी दिशा सगळें स्पश्टपणे दाखयता आनी तो आमकां गोठाय दिता शांतींत रावंक. तर हे भाशेन जियोवच्याक आमकां खूब जाणांनी आपल्या जिवितांतल्यान नमुने कशे दाखयलेले आसा. आयज अपोलिनारीस क्लाउदियस वो 180 वर्सां मेलो. पूण कसो मेलो? तांकांय पिडापीड दिली. कोणें? रोमच्या पातशायांनी आनी तांच्या म्हणल्या हितून सोल्दादांनी. वो फ्रिज्जा म्हणटा पळय टर्की थिंचुल्लो आनी बिशप हिरियापोलिसाचो आसलेलो. बिशप आसतना ताणें खूब बरें लोकांक केलें. पूण मार्कस ऑरेलियस म्हणटा पळय तो पातशाय आसलेलो. ताका आनी ताचे विरुद्ध ताणें क्रिस्तांवांक आनी क्रिस्तांवांचो धर्म म्हणून स्पश्टपणे दाखयलो आनी एक वतीन ताणें म्हणल्यार हितून विजय जोडलो. आनी ताणें ताका सांगलें एक गोश्ट, तूं तर विजय जोडटाय जाल्यार आमच्या मागण्या पासत तुका तो विजय मेळटा. हें ताका एकदम मानलें. कोणाक? पातशायक. तो म्हणूंक लागलो तुमी सांगतात तें म्हाका मानता. ताणें स्पश्टपणे सांगूंक ना, पूण हे भाशेन ताणें एक इडिक्ट
म्हणलें तूं भायर काडलें म्हणून बरोवप ज्या प्रमाणे क्रिस्तांवांक कोणूय तर पिडापीड दीत जाल्यार ताकाय मरण मेळटलें म्हणून अशें ताणें बरोवन दवरलेलें. पूण ताणें सगळे पळय आदले नेम आसलेले वा आदले कायदे आसलेले क्रिस्तांव विरुद्ध ते ताच्यान काडूंक जायना जालें. म्हणटच हाका लागून खूब क्रिस्तांवांक पिडापीड दिले, पूण ताका लागून न्हय, त्या आदीं आसलेले म्हणून. आनी हे भाशेन आपोलिनारिसाकूय मरण मेळवलें. तर म्हज्या भयणीन म्हण भावनो अशें खूब पाटी संवसारांत घडटा. आनी अशें घडलें म्हणटच आमी देवाची तक्रार करूंक फावना, पूण वदृश आसा म्हणून जाणो जावंक जाय. हाका लागून जेजूकूय मरण मेवलें, पूण ताणें आमचे पासत सोंसलेलें आसा, कित्याक आमकां तो आतां हे परी धीर आनी आदार आनी घोटाय दिता. तर हे भाशेन घडच्याक सदांच जेजून आमकां सांगलां ते प्रमाणे मागण्यांत रावया. पूण मागण्यांची आमकां घोटाय जाय. आमी कितें केलें की ना तातूंत आमी रावलीं म्हणटच तें आपशेंच वाडटा. कसलें वाद्य पर्यंत आमी स्टार्ट केलें की ना मागीर तें वाडोंक लागता आमचे मदें. तेच भाशेन जितली आमी एक टायम दवरतले देवा बरोबर सारच्याक आनी इतलो म्हणून काळ आमी ताचे बरोबर सारता, तेन्ना कितें जाता आमकां तातूंतल्यान घोटाय मेळटा. ही घोटाय सुबेज मेळच्याक आमची आख्खी रात आमच्यान मागण्याचें करूंक जाता. रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक एकवटोन न्हिदूंक वचचीं आनी 5 मिनट उठ्ठाना ताचे बरोबर सारचीं. आख्खी रात मागण्याची जाता 4, 5, 6, 7 वरां पर्यंत. आनी हे भाशेन ताचे घोटायेन मागीर दिसाची आमकां सोंपेपणी आमचें जिवीत जेजू सोबे सारूंक जाता. आनी कसलेंय वायट आयलें जाल्यार पयले वाचपान आमकां सांगलां पळय ते भाशेन आमचेय सोबें घडटलें. कोणें आमचें व्हेलें जाल्यार आमी परवा करचें ना, कित्याक देवाच्या हातांत सगळें आसा. तो सांबाळटलो, तो बरें करतलो. हे भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक एकूच मिनट आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. सुस्कार घेतना आमी कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोटां आसा तिजोतान तकली मेरेन भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कारान आसा, म्हणजे जेजून आसा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान जेजू 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 भितरल्या भितर म्हणीत रावया, सुस्कार काबार जायसर. हे परी त्या सुस्कारांत आमी सगळें भितर आहा तितलें भायर काडटलें. जेजूचें दवरलें की तो ताचेर आशिर्वाद घालता. बरी वस्तू अदीक बरी करून दिता, वायट आहा त्यो काडटा, ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून काडटा. हे परी जशे भाशेन 5 मिनटांनी आमी एक आणी साफ कोत्ता, तेच भाशेन 5 मिनटांनी जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना आमी नितळ निर्मळ जातले. हिंचीच वस्त चिंतना, भावना, प्रसंग, मनशां आमकां आपल्या ताब्यांत करची ना. आमी जेजूच्या एकवटान जियेतले. आनी हे भाशेन जियेलीं म्हणटच जशें स्वर्गार तशें संवसारांत आमचें सगळें घडटलें. सदांच आमी मागता, पूण तें आमच्या जिवितान आमकां अणभवूंक मेवतलें. आमी शांतीन आनी आनंदान जियेतले. खंयचेय स्थितींत आमी भियोवचें ना. हे भाशेन आमी मागणें केलें म्हणटच आतां आमी सगळे आमच्या संवसाराच्या भावा भयणी पासत मागया. कितल्या जाणांक कितलें पिडापीड भोगचें पडटा, पूण तांणी त्या वेळार जेजूच्या एकवटान रावचें. आनी कितलींशीं दुयेंसां आसात आनी तातूंतलें आतां हें कोरोना वायरस आयिल्लें आसा, तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून आनी सांबाळ म्हणून आतां आमी मागणें करया. सोरपुदितर आनी काकलूतसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं उपरमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, तुवें आमच्या संवसारांतल्या खुबश्या जाणांक कंपनींक हे वॅक्सिन सोदून काडून दिलेलें आसाय. लोक आजून भियेता ताचो परिणाम कितें जातलो काय म्हणून. तर हे वॅक्सिनूय आतां घेतना सगळ्या जाणांक तूं राख आनी सांबाळ.
आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C22 माफी मागता शांती दिता पेज 37. Baboynico raktunasar yebitonin napagtuka angat stovor dushitana moili shanti korung tuvos mafi magta shanti tita Mokan bingung, moshivopni korungeta, mafi magta, shanti tita, deva pelyak, mokan bingung, moshivopni korungeta. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे ह्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमच्या असुकतायेक लागून आमी पोत्तून पोत्तून तुका अपमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिद्र आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोंडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितोल्या संस्कारांची पवित्र सुपेक फुटली जोर, सोडवणेचे जोरींत संतोशान तान बागोंगच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उर्सोगी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय, उर्सोगी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवयलीं सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवा सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगल्यांक आमी आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया. चड करून जाणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा आनी आमी जाणो ती कितली कश्टावतात पळय ती. तांकां ह्या मागण्याचो तेंको तर मेळत जाल्यार तांकां धीर आनी आदार मेळटलो. तो तांकां सगळ्या जाणांक बरेपण फाव जावच्याक आनी पेकोणी मेळच्याक जेजूच्या एकवटान आतां आमी तांकां तांचे पासत म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटो यांचो राकातांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां सुराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घराजेर आसलेल्यांकूय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां घाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोच तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. उंड्याची मोडणी कालशीची वाटणी D45 पेज 73. उंड्याची मोडणी क्रिस्ती लोकाची सगळ्या वोलुतो मोनाची कोणी. उंड्याची मोडणी क्रिस्ती लोकाची सगळ्या वोलुतो धर्माची कोणी. कालशीची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सदां कालवावती जिविताची सोड. कालशीची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सदां कालवावती जिविताची
उंड्याची मोडणी कुशाल मोनाचे मोगाल कालचाचे फेस्ताचे जेवण उंड्याची मोडणी कुशाल मोनाचे मोगाल कालचाचे फेस्ताचे जेवण कालशीची मोडणी कालचा मोनाचे Corredados bon, waroche pivon, kalshichi modni, kalzamonache, corredados bon, waroche pivon. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटा दोळे धांपून ताका एकवटोन वो वेळ सारया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंमावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सगळें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लागतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतम्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. एक मातशी सुचना आसा. आमी भायर बोर्ड्स बरयल्ले आसा. कोणेन भितर अशेंच माणसुगीन म्हूण हितून येवचें, कांयच्या कांय न्हेसोन येवचें न्हय. ट्युरिस्ट बीच वेअर घालून येतात. आमी तांकां सगळ्या जाणांक हाडायल्ले आसा. आमचे वॉलंटियर्स आतां दवरलेले आसा, ते तांकां भायर दवरतात, भितर येवंक दिना. पूण आमकां त्रास हो जाता की आमचो लोक जो मिसाक येता तो माणसुगीन म्हूण हितून येना, बरे भशेन न्हेसोन येना. मागीर आमकां तांकांच भायर दवरचें पडटा. तें बरें न्हय. म्हणटत मातशें हें मनांत दवरात. आमी तो तांकां देख दिवंक जाय जाल्यार आमी बरे भशेन न्हेसोन इगर्जेंत येवची. हें तुमकां इतलीच हांव तुमकां विनंती करतां सगळ्या जाणांक. देव बरें करूं. U19, page 245. San Francisco Xaviera, tuji kuru koya shara, tuji suja sui
soinica, soda soiti von colmaca. San Francisco Xavier, tu